Head On, powered by State Bank of India, banker to every Indian. एसबीआई देता है हर नारी को होम लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे। एसबीआई बैटिंग फॉर नारी शक्ति। नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर जे गेस्ट आसात ते आमचे बरे इश्ट. पण कितें आशिल्लें, फाटले कितलेशेच दीस हांव तांकां सोदतां, मेळपाक ट्राय करतां, म्हजो इश्ट म्हाका मेळत ना, अशी परिस्थिती आशिल्ली. फायनली ते काँग्रेसीचे वर्किंग प्रेसिडेंट जाले आनी कशे बशे आमच्या हाताक लागले. हाताक लागले आमी हाडून तांकां त्या मुखावेल्या कदेलाचेर बसयले. कारण तांचे कडेन कशें आहा, तांचे कडेन काँग्रेसीचो अनुभवूय आहा. एक सामान्य कार्यकर्तो ते यूथ लिडर ते आज वर्किंग प्रेसिडेंट असो तांचो प्रवास आसा. आनी सद्या पक्षाची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितींतल्यान ते पक्षाक भायर काडपाक शकतले काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न आसा. ते तांकां तुमी कितल्याशाच फावटी आमच्या चॅनलाचेर पक्षा खातीर झगडटना पळयल्यात. ते काँग्रेसीचे नवे वर्किंग प्रेसिडेंट सुनीलबाब कवठणकर. सुनीलबाब, वेलकम. वर्किंग प्रेसिडेंट बी जाता कशें दिसता? म्हाका तरी आज पर्यंत पार्टीन कसलेंय जे पद आसा पळय ती जबाबदारीच कशी दिसता. सो आसलेल्यो जबाबदारीन एक एडिशनल जबाबदारी कशी दिसता, ताज्याकून चड व्हडलें आनी कांय दिसना. पण आज जेन्ना इलेक्शनाच्या तोंडार जेन्ना वर्किंग प्रेसिडेंट बी जातात, कारण वर्किंग प्रेसिडेंट आज तुमचे आमदार 3 आसात आनी वर्किंग प्रेसिडेंट 4 आसात. सो हे प्रकरण कितें आनी कशें वचपाचें हें फुडें? आमदार 3 आसा ते आमदार चड आसले. थोडे आमदार देवाक फटोवन, लोकांक फटोवन, पयशां खातीर, स्वार्था खातीर ईडी बीडी सीडी भायर सरत म्हणून आपल्यो बीजेपीन वेले तांकां. सीडी आशिल्ल्यो आसतल्यो कदाचित, पेन ड्रायव्ह आसतल्यो त्यो आतां. वॉट एवर जाल्यार त्या परिस्थितीन आज तूं कशें म्हणलां की 3 आमदार आसा आनी 4 वर्किंग प्रेसिडेंट. सो ते 3चे 30 आमदार जावपाक जाय म्हणून 4 वर्किंग प्रेसिडेंट. हां. सो आतां हें जेन्ना आसा, आतां वर्किंग प्रेसिडेंट म्हळ्यार की सामकें काम करपाचें वर्क आहा, त्या टायटला भितरूच वर्किंग आसा. सो आज जेन्ना तुमी जबाबदारी आपली भुजार घेतात, वॉट आर युअर मे बी टॉप 3 टॉप 4 प्रायोरिटीज कन्सिडरींग ओपोजिशनाची सद्याची जी परिस्थिती आसा गोंया भितर, ती जर पळयली जाल्यार तुमकां एक टॉप 3 प्रायोरिटीज कितें दिसता? म्हाका टॉप 3 प्रायोरिटीज, ऑल्दो आमचे वर्क एलोकेशनाचेर म्हाका कालूच अपॉयंट केल्ल्या कारणान वर्क एलोकेट अजून ऑफिशियली पार्टी कडल्यान जावंक ना. म्हाका प्रायोरिटी आसतली पयली गजाल म्हणल्यार पक्षा कडल्यान जे लोक पयस गेल्या, आमच्या नॉन बीजेपी पार्टीन गेल्या. पयस गेल्या म्हणल्यार हांव बीजेपीन गेल्ल्या लोकां बद्दल उलयना फुटून, स्पेशली डिफेक्टर आमदार. कित्याक हांवूय पर्सनली सारको इन प्रिंसिपल त्या गजालीच्या अगेन्स्ट, आनी आमची पार्टी लिडरशीप आनी आमचो लिडर राहुल गांधीन क्लियर हें ताजें आसा, मेंडेट आसा की डिफेक्टरांक म्हणटा ती परती एंट्री ना म्हणून. जाल्यार जेन्ना हांव पक्षा कडल्यान पयस गेल्या म्हणटा जाल्यार अशे लोक, अशे कार्यकर्ते किंवा अशे लिडर जे नॉन बीजेपी पार्टीन गेल्या, ते लोकांक परते काँग्रेसीच्या फोल्डान हाडप आनी काँग्रेस बळकट करप. त्याच प्रमाणे आमचे पार्टी भितरूय कोण जर असंतुश्ट आसा, कोणाचेर अन्याय जाल्ले आसा, ऑर जे लोकांक निग्लेक्ट केल्ले आसा, सायडलायन केल्ले आसा, हांकां सगळ्यांक कम्युनिकेट करून, तांचे कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां सगळ्यांक परत इनवॉल्व करून घेवप. कित्याक प्रत्येक कार्यकर्तो, प्रत्येक पक्षाचो लिडर और प्रत्येक कोण पदाधिकारी आसता ताजे कॉन्ट्रिब्युशना खातीरूच आज हो पक्ष आसा. एक गजाल आसली की तुमी जेन्ना म्हणटात की डिफेक्टर, तुमची डिफेक्टराची डेफिनेशन कितें? जे बीजेपीक गेल्या ते डिफेक्टर, जे आम आदमी पार्टीक गेल्या ते डिफेक्टर न्ही? म्हाका दिसता डिफेक्टराचो अर्थ आय वील बी व्हेरी क्लियर. इट इज लायक कोण इलेक्शनाक गेल्या काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर निवडून आयल्या आनी मागीर जे लोकांचो मेंडेट फटोवन जे पार्टीन गेल्या तांकां हांव डिफेक्टर म्हणटा. पण जे समजा दुसरी पक्षां भितर गेल्यात, कारण कितें म्हणटा हांव, बाकीचे पक्ष जे आसात तेही आज म्हणटात की आमी बीजेपीच्या विरुद्ध म्हणून. सो त्या पक्षांतल्यान तुमी ते पक्ष फोडून आज तुमी लोक घेवपाक तयार आसात? पक्ष फोडून लोक घेवपाचो प्रश्न ना. फाल्यां जर बीजेपीचे विचारधारेचे विरोधान बीजेपीची कुकर्मां जी आज गोंयांत चल्ल्या, जे आज लँड कन्वर्शन चल्लां, लँड ग्रॅबिंग चल्लां, अनकंट्रोल्ड भ्रश्टाचार चल्ला, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा, आनी ती म्हणल्यार नांवां लिस्ट व्हडली यादी काडची बरोबर.
हे प्रॉब्लेमाचे विरोधान जे लोक आसा हे प्रॉब्लेमाचे विरोधान जे जर कोण भुमिका घेतल्या कोणें जर स्टेप्स घेतल्या कोणाचें पोजिशन आसा ते लोकांक भितर हाडप हें म्हत्वाचें आसा आनी जेन्ना हांव भितर हाडप म्हणटा तेन्ना नॉट नेसेसरिली काँग्रेसीनूच आमच्या भितर हाडप एट द सेम टायम हे सगळे जे विरोधातले जे पक्ष आसा आनी विरोधातले पक्षातले जे लिडर आसा हांकां सगळ्यांक एकठांय धरप आनी एकठांय हाडप आनी बीजेपी खरोप दॅट वील बी द प्रायोरिटी. तुमकां दिसता की अलायन्स जावपाक जाय म्हणून विरोधी पक्षांची अलायन्स जावपाक जाय ह्या मताचे तुमी? हांव सारको फर्म ठाम मताचो की बीजेपीक जर आज हरयतलो बीजेपी आज येदो व्हडलो भस्मासूर जाला बीजेपीन लूटमार अशी केल्या जशी ना भुतो ना भविष्यम की 70 वर्सां काँग्रेसीचें राज्य आसलें तेन्ना सुद्दां इतलें केन्ना जमना तितलें तांच्यांनी लास्ट 15 वर्सांक केला आनी तो भ्रश्टाचार सगळ्याक दिसता तुमकां दोळ्यांक दिसता आसतलो तो हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना तुमी कितल्योश्योच करप्शनाच्यो स्मार्ट सिटी हाज्यो ताज्यो बातम्यो केल्या जाल्यार हे भ्रश्टाचाराचे भस्मासुराक जर सकयल हाडटलो जाल्यार विरोधान जे पक्ष आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर हाडचेच पडटले. 2022चे हांव चड फाटल्या इतिहासान वचना फाटलेच जर 2022चे इलेक्शन पळयत जाल्यार 33% मतां फक्त बीजेपीक पडलेली आनी 67% म्हणजे 67% बीजेपीचे विरोधान पडली पण ती मतां कितें जाली 10% आरजीक गेली 7.5% आम आदमी पार्टीक गेली काँग्रेसीक मतां आयली गोवा फॉरवर्डाक गेली. बीजेपी कितें म्हणटा ऑल्दो गोवा फॉरवर्ड वॉज इन अलायन्स विथ अस जाल्यार ही जी विभागणी मतांची जाता ताचो डायरेक्ट बेनिफीट आज बीजेपीक जाता हें सगळ्यांक सिद्ध जाल्लें आसा. बीजेपी आज कितें म्हणटा की ते म्हणटात पळय आमी अटल सेतू बांदलो आमी जुवारी ब्रिज बांदलो आतां पर्वरीचो फ्लायओव्हर बांदलो तुमी 70 वर्सां कितें केलें काय म्हणटा ते आतां पळय एक दोन गजाली तुका उत्तर दिवपाक न्ही तुमी दोन गजाली तुका हांव सांगता 70 वर्सां जर आमी कांय करूंक नासले जाल्यार बीजेपी आतां जे पूल बांदता ते खंयच्यान हेलिकॉप्टरान हाडून वयल्यान दवरल्या बांदलेले 2 मांडवीचे पूल काँग्रेसीनूच बांदलेले न्हय बाकीचो एक्झिस्टींग हायवे आसलो काँग्रेसीनूच केल्लो एक्झिस्टींग जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलो कला अकादमी काँग्रेसीनूच बांदलेली ती केन्ना गळनासली काँग्रेसच्या टायमार आज ताजेर 100 कोटी खर्च करूनय ती गळटा ताजी परत रिपेर करपाक आनी 40 कोटी खर्च करता ती तरी गळटा आनी ती गळटा इतली गळटा की ते कॉन्ट्रॅक्टर जो सब कॉन्ट्रॅक्टर जीव दिता सांगता तुका एक उदाहरण बाकीचो तांचे तूं यू नेम द प्रोजेक्ट एंड आय वील टेल यू वेर देर इज नो करप्शन इन बीजेपीज इन्फ्रास्ट्रक्चर पण इतलें जर बीजेपीन केला जाल्यार तांकां फूल फ्लेज कित्याक सत्ता मेळना तांकां सदांच काँग्रेसचे आमदार फोडून कित्याक सरकार स्थापन करचें पडटा. पण तुमी जांकां आज करप्ट म्हणटात ते काल मेरेन तुमचे बरोबर आशिल्लीं कोणाक करप म्हणला तुम्ही जे बीजेपी सरकाराक करप्ट म्हणटात तांचे जर आज कॅबिनेट पळयलें ते सगळे तुमच्याच कॅबिनेट आशिल्ले तांकां आमी करप्ट म्हणूंक नासले जे बीजेपीन आसा तांकां तुमचे बरोबर आसतना ते बरे आशिल्ले आज ते करप्ट जाले. प्रमोद बाब जे आमदार बीजेपीन काँग्रेसींच्यान फोडून व्हेल्या तूं तांचें लिस्ट काड मायनींग लँड ग्रॅबिंग रेप्स मर्डर्स कसले आरोप बीजेपीन तांचेर लावूंक नासले लायल्ले काय लावूंक नासले आमी आरोप कोणें लायल्ले काय विचारता तुका बीजेपीन लायिल्ले पण तुमचे बरोबर आशिल्ले तेन्ना लायल्ले न्हय कोणें लायल्ले बीजेपीन लायल्ले आज तांकां व्हेले कोणें बीजेपीन आज तुम्ही तांचे आरोप लायतात बीजेपीन ज्या लोकांचेर हांवें तांचेर आरोप लायत ना हांव बीजेपीचेर आरोप लायता की बीजेपीन जे लोकांक क्रिमिनल म्हणलेले बीजेपीन जे लोकांक लुटारू म्हणलेले बीजेपीन जे लोकांक भ्रश्ट म्हणलेले बीजेपीन जे फॅमिली राज म्हणलेले ते सगळ्या लोकांक आज बीजेपीन व्हेल्या सो बीजेपी हो भ्रश्टाचाराचो भस्मासूर जाला म्हणटा हांव आमी आनी आरोप लावपाचो प्रश्नूच येना न्हय. पयलीं हे सगळे जाण तुमचे बरोबर आशिल्ले तांचेर तेन्ना बीजेपी आरोप लायताले न्हय तेन्ना ते भ्रष्टाचार करनाशिल्ले ते तांकां विचारपाचें न्ही तुवें तुमकां तुमचो पक्ष आशिल्ले तशें न्ही आमच्या पक्षान आसले तांचेर तेन्ना बीजेपी आरोप लायताले बरोबर आमी लायल्लो आरोप तांचेर सांग लायल्लो आज लायतात आमी तांचेर खंय लायता रे आमी बीजेपीचेरूच लायता आरोप बीजेपी आज तेच बीजेपी न्ही तशें न्ही बीजेपी आज तुका जेन्ना म्हाका सांगलें की बीजेपीन पूल बांदले बीजेपीन रस्ते केले स्मार्ट सिटी केली हें केलें जाल्यार तांकां दुसऱ्या पार्टीचे आमदार फोडून कित्याक व्हरचे पडले तांकां हे खातीर व्हरचे पडले की बीजेपीची विचारधारा बीजेपीचे गव्हर्नन्स आनी बीजेपीचो भ्रश्टाचार लोक रिजेक्ट करता लोक परत 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 तो रिजेक्ट करता 2012 तो आज 2026 आनी 6 म्हयन्यांनी 27 लागतले म्हणजे 15 वर्सां आज गोंयांत बीजेपीचें सरकार आसा 15 वर्सांनी बीजेपीचें सरकार जी लुटमार चलयल्या ती 70 वर्सां खंयच्याच सरकारान करूंक ना. दुसरी म्हणल्यार हो जो टेन्युअर मोर पर्टिक्युलरली बीजेपीचो लास्ट टेन्युअर गोंयांत हांव लास्ट म्हणटा ताका कित्याक हो लास्ट आसतलो टेन्युअर लास्ट टेन्युअरान जी लूटमार आनी जमनी काबार करपाच्यो दोंगर काबार करपाचे गोंयचे एंटायर जॉग्राफी काबार करपाचे जो घाट बीजेपीन घाला आनी जे कुकर्म बीजेपीन केला ते म्हाका दिसता पातक तांकां
खंयच्याच सरकारान करूंक नासलें तें मागीर बीजेपीचे सुद्दां तारी पयलींचें आसूं और काँग्रेसीचें आसूं सुनील or खंयचीच बाब, आसूं प्रश्न कितें जी आहा? आज तांच्यांनी केल्या आनी ताजी पातकाची फळां तांकां येता त्या वेळार मेळपाची आसा इलेक्शन. प्रश्न कितें आहा की बाबा फायनली पर्याय जाय आसता. 2012 सुद्दां हे सगळे रती महारथी तुमचे कॅबिनेटां आशिल्ले. तांणी अशी परिस्थिती हाडली की लोकांनी बीजेपीक पूर्ण बहुमत दिवन तेन्ना सत्तेर हाडली कोण ते रती 2012 कोण रे ते जे आता कॅबिनेटा भितर आसात न्ही नांव सांग आता तांची कॅबिनेट हांवें तुमकां सांगपा जाय. तूं रती मारती कोण काँग्रेसीन म्हाका सांग न्ही क्लियर तूं. तुमची टायमार जेन्ना आता 2012 भितर फॉर एक्झाम्पल जे आता सुभाष शिरोडकर आसात हय ते तुमचे अध्यक्ष आशिल्ले, हय प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले, हय. बरोबर. हय रवी नाईक तुमचे मंत्री आशिल्ले. हे सगळे जाण तुमच्याच पक्षांतल्यान थंय गेले आणि तांचे कॅबिनेट मंत्री जाले न्ही ते. तेन्ना सामको बीजेपीन जेन्ना तांचेर सगळे आरोप केले लोकांनी तांकां पूर्ण बहुमत दिले बीजेपीक. कारण दुसरी वटेच्यान मनोहर पर्रीकार ह्या मनशान सांगले की बाबा आपूण एक सक्षम लिडर आणि नेतृत्व दिवपाक शकता गोंयांत. एब्सोल्युटली. आज तुम्ही तो पर्याय तयार करतात, तुम्ही एकमेका कडेन झगडटात. हो प्रश्न जो तुजो आसा इट इज मिसडायरेक्टेड. कसलो? कित्याक हो जो प्रश्न आसा की बीजेपीन जे लोकांचेर आरोप केले ते आज बीजेपीन आसा. हय. बीजेपीन हांचेर आरोप केले हय. बरोबर. हय. आमचें सरकार उडयलें, हय. आमच्यो चुको जाल्यो म्हणून आमचें सरकार उडयलें, आमचे 9 आमदार आयले 2012. एम आय रायट? बीजेपीचे सरकार आयले हय आज तेच बीजेपीन तांकां घेतले. ना बरोबर. मागीर ही काँग्रेसीची चूक काय बीजेपीची ना, चूक? हांव तुका तातूंत बीजेपीची चूक ना म्हणत ना. हांव म्हणटा कितें की तेन्ना जेन्ना बीजेपीन आरोप केले तांणी सांगले की वी आर द ऑल्टरनेटिव्ह. हय. वी हॅव अ फेस इन मनोहर पर्रीकर, लीडर इन मनोहर पर्रीकर अँड वी कॅन गिव्ह यू अ स्टेबल ऑल्टरनेटिव्ह. बरोबर. आज तुम्ही ते स्टेबल ऑल्टरनेटिव्ह लोकांक दाखयतात. म्हाका दिसता आमी जर स्टेबल अल्टरनेटिव्ह लोकांक दाखोवंक नासलो जाल्यार 2017 काँग्रेसीचे 17 येवचे नासले. जेन्ना स्टेटीनूय बीजेपी आसली, जेन्ना सेंटराकूय बीजेपी आसली आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकरा सारको दिग्गज नेतो आसलो तेन्ना आमचे 17 आयले. ताजे मागीर डेफिनेटली ते डिफेक्शन जालो, ताजो इफेक्ट उरलो आनी मागीर हांवें तुका इनिशियली सांगलेले प्रमाणे जी मताची विभागणी जाली पळय, बीजेपी हॅज लर्न द आर्ट ऑफ फुलींग एंड लुटींग. आनी ते गजालीन ते एक गजाल शिकल्या. बीजेपीक एक गजाल सिंपल खबर आसा की सरळ मार्गान 1 to 1 इलेक्शन बीजेपी काँग्रेसी कडेन जिखूंक शकना. बीजेपीक 2 पर्याय उरता. एक तर जिखलेले आमदार फोडप, दुसरो पर्याय उरता तो ऑपोजिशन जें आसा तें मतां तांची डिवायड करप. एक मिनिट जाल्यार आमदार फोडप जेन्ना हांव म्हणटा, तूं जर आज गोंय देशभर परिस्थिती पळयत, एक टायमार आम आदमी पार्टी आमचेर बोट उखलताली की काँग्रेसचे फुटून गेले. तांचे कितले आमदार फुटून गेले? त्याच मुद्द्याचेर 2007 ते 2012 जेन्ना 2007 ते 2012 तुमचे हांगा सरकार आशिल्लें, केंद्राक तुमचें सरकार आशिल्लें, बीजेपी कडेन 14 आमदार आशिल्ले. तेन्ना बीजेपीचे आमदार फुटले ना. तुमचे आमदार कशे फुटतात? कित्याक आमी तेन्ना ईडी, सीबीआय, आयटी, कितें? सीडी यूज करनासले न्ही रे. तुम्ही आता It's a fact. इतले थंय आमी राजकारण सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की तुम्ही एजन्सीचो कसो गैरवापर करतात. आमी राजकारण सरळ मार्गान करताले. आंग आनी हाजे पयलीं फुटाफुटी जाल्या, आमदार फुटल्या आनी गोवा हॅज बीन अ एपिसेंटर ऑफ इव्होल्युशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. यू विल अग्री टू दीस. जाल्यार अशा परिस्थितीन पयलीं राजकारण आमी तो एक पिरियडूय पयला तो 90s लेट 90s पिरियड. कोण चीफ मिनिस्टर न्हिदता आसतना एक मुख्यमंत्री आसतालो, सकाळीं जागो आल्यार दुसरो मुख्यमंत्री आसतालो. ही परिस्थिती पयल्या. बट ताजे मागीर जो पिरियड आसलो, आय विल से इट वॉज अ गोल्डन पिरियड फ्रॉम 2004 to 2014 when Dr. Manmohan Singh was the prime minister, when Sonia Gandhi was the Congress president. पण तुमचे सरकार गेले की तुमचे आमदार होता. ऐक आनी ताजे मागीर जी परिस्थिती निर्माण केली तेन्ना इतले लेवलाक केन्ना करूंक नासली. तुवें पळयलां मागीर फक्त ईडी, सीबीआय, आयटी आनी सीडी हाजें राजकारण जावपाक लागलें आनी त्या खातीर तांच्यांनी ब्लॅकमेल करून व्हेला. सो हे गजालीन काँग्रेसीक जबाबदार धरप योग्य ठरतलें काय जे लोकांनी फोडून आमदारांक व्हेल्या तांकां योग्य ठरतलें? फाल्यां जर तुज्या स्टुडियोन जर चोरी जाली, बरोबर, तुजे जर कॅमेरात व्हेले चोरून भितर, जाल्यार फाल्यां तुका जबाबदार धरपाचो की तुज्या स्टुडियोन चोरी जावन कॅमेरा व्हेले म्हणून काय चोराक जबाबदार धरपाचो? पण हांगा जर आमगे सगळे मनीस आसात आनी तांचे मुखार येवन जर कोण तरी चोरी करून व्हरता जाल्यार तांकां धरची पडना. परवरी काल चोरी जाल्या. 8 सेक्युरिटी गार्ड आसले खंय विला प्रोजेक्टाक, तरी थंय चोरी जाल्या. सेक्युरिटी गार्डांक जेलीन घालपाचें काय चोरांक सोदपाचें? चोराक सोदपाचें, सेक्युरिटी गार्डाक धरपाचें न्ही. सेक्युरिटी गार्डांक कितें करपाचें? कित्याक जे तुमगे कशें आसा सद्या, ज्या सेक्युरिटी गार्ड आसतना आमदार व्हेल्ले तेच सेक्युरिटी गार्ड तुमचे अध्यक्ष म्हूण आयले परत. बाबा
याद दवर जेन्ना चोरी जाता तेन्ना हय. चोराक जबाबदार धरतात, कोणागेर चोरी जाल्यार ताका धरनात. हांव धरतात ही चोराक सादी- ही जबाबदार सादी पण गजाल. हांव कितें म्हणटा की जो सेक्युरिटी गार्ड आसतना ही चोरी जाल्ली त्याच सेक्युरिटी गार्डाक आतां इलेक्शनाच्या तोंडार तुमी परत अध्यक्ष म्हूण केलें न्ही. पळय पार्टीचे जे डिसिजन आसा कोणाक अध्यक्ष कोणाक करपाचो, कोणाक अध्यक्ष पदा वयल्यान देंवोवपाचें, हें पार्टी हायकमांडाचें डिसिजन आसता. वी आर वर्किंग इन द पार्टी सेटअप. आयदर वी हॅव टू एक्सेप्ट टू दॅट डिसिजन ऑर वी हॅव टू गेट आउट ऑफ दॅट सेटअप. Definitely, being a democratic party, we have full right and we have platforms available wherein we can express our resentment or whatever suggestions are there, or कितें जाय पळय आमकां तें एक्सप्रेस करपाक कांय बंदी नासता. आनी त्यो गजाली करपाक कोणाक हाडूंक ना, पण अध्यक्ष कोणाक करप कोणाक काडप हाजें डिसिजन इट इज अ हे म्हणटा तुमी पक्षाचें डिसिजन. इट इज अ मेंडेट दॅट लायज विथ द पार्टी पार्टी. हायकमांड. हांव ह्या मुद्द्याचेर एक ल्हानसो ब्रेक घेता, खंयच वचनाका, रोखडेच परत येता. एका इंटरेस्टिंग मुद्द्याचेर पावले आमी. सुनील बावनाक बऱ्या सारको पॉयंटाचेर व्हरून दवरला की फायनली अध्यक्ष कोणाक करप हे पक्षाचो निर्णय. आतां जेन्ना ताका लागून पक्षांत असंतोष निर्माण जाता तेन्ना तो कसो हँडल करप हाजेर आमी उलयतले. खंयच वचनाकात, रोखडेच परत येता. Four walls don't make a home. Great furnishings don't make a home. A home is made with your loved ones and their dreams. The joyful noise of children frolicking. The wonderful bond of relationships. That's what makes a home. All we do is stand by you. After all, it is you who turns a house into a home. SBI Home Loans. Always a friend in your journey of making a house a home. परत एक फावट येवकार. सुनीलबा, प्रश्न तो ज्या प्रश्नाचेर तुमी म्हाका सारको व्हरून दवरिल्लो, हें फर्स्ट टायम काय, विथ कम्प्लिटली ड्यू क्रेडीट टू द पार्टी, हें फर्स्ट टायम काय जालें ना की अध्यक्ष चेंज जालो आनी हें जालें. आमी इतलीं वर्सां काँग्रेसीची कार्यपद्दत पळयतात. हें हाजे पयलीं जालां. आदलो अध्यक्षाक गेलो अशें हांव अनसेरेमोनियसली बी म्हणना, बट कशें हाय कमांडान निर्णय घेतलो, तो आदेश आयलो आनी तो आदेश इम्प्लिमेंट जालो. हें हाजे पयलीं जालां. ह्याच खेपेक बोवाळ कित्याक? पळय तुका जर सांगपाचें जालें जाल्यार तूं फाटले फावट सोड 2020 वच, जेन्ना अध्यक्ष बदलाचो ऑलमोस्ट मूव जातालो तेन्ना जर तुका लक्षान आसा जाल्यार हांव नकळो, तूं रिकॉर्ड काडून चॅक कर. मडगांव हॉटेलान, आमच्याच आमदाराचें हॉटेल तें, थंय मिटींग जाली आनी थंय ओपिनियन घेवप चालू आसलें आनी थंय भरपूर रकस जाल्लो. पण कोण भायर वचून मिडिया कडेन उलोवंक ना, कांय करूंक ना, कांय करूं, सगळ्यांनी आपली ओपिनियन दिली की आनी मागीर तें डिसिजन थंय उरलें. वॉट एवर इट इज. प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना लिडरशीप चेंज जावपाक वचना, इट इज नॉर्मल फ्रिक्शन आसता. नॉर्मल फ्रिक्शन आसतलेंच. आतां हें अशें कितें जालां? ना, दॅट इज, आय विल नॉट अक्यूज समवन ऑल्सो, आय विल नॉट ब्लेम. कित्याक पळय प्रत्येकाची एक्सप्रेस करपाची पद्दत वेगळी आसतली. प्रत्येकाचे टू पुट फॉरवर्ड देअर डिमांड्स ऑर पुट फॉरवर्ड देअर रिझेंटमेंट or put forward their reservations to a decision will be different. Every human being is different. I will not blame anyone. But I feel that it is our responsibility to ensure to keep our family together. Come what may. पण एक गजाल आसा न्ही, आज पक्ष फुटपाची परिस्थितीचेर पावला न्ही. ना, म्हाका दिसता पक्ष फुटपाच्या परिस्थितीचेर पावला इज अ क्रिएशन that is created by some vested interest. That narrative is being pushed by some vested interest. तशें कांयच ना. हांवें तरी खंय आयकूंक ना पक्ष फुटपाक पावला म्हणून. म्हाका तरी कोणें सांगूंक ना पक्ष फोडुया म्हणून. और म्हाका खंयच्याच सिनियर लिडरा कडल्यान कानार पडूंक ना, और तांची भुमिका दिसूंक ना की ते पक्ष फोडपाचे वाटेर आसा कशें. बेजार थोडे जाण आसतलेच, बट नॅचरल. आज जेन्ना अमित पाटकर ओपनली सांगता की आपल्याक विश्वासाक सुद्दां घेनासतना ही नेमणूक जाल्या म्हणून, डोंट यू थिंक दॅट इज अनफॉर्च्युनेट? सी, अमित पाटकराक विश्वासान घेतलेलो काय विश्वासान घेवंक नासलें हाजो आन्सर तुका अमित पाटकरूच दिवंक शकता. आनी आय बिलीव दॅट ताणें तुजे कडेन ऑलरेडी इंटरव्यू दिला आनी ही हॅज स्पोकन व्हेरी क्लियरली ऑन एवरीथींग. सो आय डोंट नो वॉट टू से. आय डोंट हॅव आन्सर टू हीज सिट्युएशन. ताका विश्वासान घेतलेलो काय विश्वासान घेवंक नासलो तो. बट आय बिलीव दॅट ह्यो ज्यो गजाली आसता वेन वी आर पार्ट ऑफ अ फॅमिली, इट शूड बी विदीन द पार्टी फ्रेमवर्क, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी. वाऱ्यार वचपा जायना. As far as possible, you should try to contain it.
इज वॉट आय पण बिलीव. जालें कितें बट आय विल, सद्या? पण हांव तुका तें सांगता, हांव तुका अमिताकूय हांव ब्लेम करचो ना कंप्लिटली, कित्याक इमोशनल आउटबर्स्ट जावप इज क्वायट नॅचरल. आनी अमित बींग व्हेरी न्यू टू द ऑर्गनायझेशन, बिकॉज ऑर्गनायझेशनान अध्यक्ष आसलो तो 4-4.5 वर्सां, ताणें काम केलां आपले परीन जाता तशें, ताज्या हाजे अंडर एक MP निवडून आयला, जाल्यार अशेंच अमकेंच ताणें करप, अमकेच फ्रेमवर्काक म्हणूनय हांव ताका म्हणटा. आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीबडी दीस, बिकॉज आय बिलीव दॅट दीस इज द टायम दॅट इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी ऑन ब्लेमिंग दीस फेलो, ब्लेमिंग दॅट फेलो, एंड पोंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स आवर ओन पीपल एंड पुटींग डिझल इन द फायर, वी शूड एन्श्युअर दॅट वी ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर. एक गजाल तुमकां दिसना, आनी हांव तुमकां फ्रँकली विचारता, अडचणीचो प्रश्न हो, बट आय एम आस्किंग यू दीस, की पयर KC वेणुगोपाल आयले, फाटलीं 4.5 वर्सां भितर न्ही, कितलीं वर्सां भितर तें म्हाका याद जायना, लास्ट म्हाका दिसता कॅम्पेनींग जेन्ना जाल्लें, राहुल गांधी जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेन्ना ते आयिल्ले अशी म्हाका बारीकशी याद जाता. अदरवायज तांणी कांय गोंयाक पांय दिलो ना. तेंच जर तुमी भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती पयली, प्रायम मिनिस्टर धरून, पक्षाचे अध्यक्ष धरून, तांची जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन धरून कंटिन्युअस तांगेले गोंयचें लक्ष आसता, हांगा ते येतात, बैठको घेतात, सगळें जाता. हें मातशें बदलपा जाय अशें दिसना तुमकां, की तुमच्याय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी मातशें लक्ष चड दिवपा जाय म्हण गोंया कडेन? पयलीं म्हणल्यार हांव म्हणटा की सामकी बरी गजाल जाली की आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन KC वेणुगोपाल ताणें सगळी परिस्थिती लक्षांत घेवन, आनी मोर इम्पॉर्टंटली जी इलेक्शन्स लागीं आसा ती नजरे फुडल्यान दवरून गोंयांत येवन पर्सनली सबंद ऑर्गनायझेशनाचो रिव्यू घेतलो. तूं म्हणटा तशें की BJPन अशें चल्लां, तुमचें अशें कितें चलना. आय वील नॉट वॉन्ट अवर पार्टी टू कंपेर the functioning with BJP, because BJP is a different political party. It is working on the principle of Nazism. It is a dictatorship. Ours is a democratic party. आता तांची थोड्यो गजाली बऱ्यो आसतल्यो, तांच्यो थोड्यो गजाली वायट आसतल्यो, आमच्यो थोड्यो गजाली बऱ्यो आसतल्यो, आमच्यो थोड्यो गजाली वायट आसतल्यो, पण प्रत्येक गजाल अशीच जावपाक जाय म्हणून नॉट नेसेसरी. चड लक्ष दिल्यार बरें न्ही काय म्हणटा हांव. आयक प्रमोद बाब, आज यू आर इन अ व्हेरी सिनियर पोझिशन इन प्रुडंट मिडिया, बरोबर. फाल्यां तुका तुजो कोण जर सबॉर्डिनेट सांगीत की गोवा न्यूज हबान स्टाफाक ते असो ट्रीट करता, तांचो HR असो ट्रीट करता, और गोवा 365 तांकां ह्यो फॅसिलिटी दिता, आमकां त्यो फॅसिलिटी, कॅन दे डू कंपॅरिजन? बरी गजाल आसल्यार घेवपा जाय न्ही आमी बी. तशी बरी गजाल आसल्यार तुमी घेया न्ही. देर इज गोईंग, वेन देर आर टू डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज, देर इज बाउंड टू बी डिफरंट बरी गजाली घेवपा जाता न्ही. मॅनर्स ऑफ फंक्शनिंग. आनी एज फार एज आमच्या ऑर्गनायझेशनल थिंग इज कन्सर्न, डेफिनेटली आमचो जो स्टेट इंचार्ज आसा माणिकराव ठाकरेजी, आमची सेक्रेटरी इंचार्ज आसा अंजली निंबाळकर, ती कंटिन्युअसली हांगा आसता, आनी दे आर पुटींग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द ऑर्गनायझेशन. दे आर टोटली कंप्लिटली अवेलेबल. आनी अशें BJPचे आमी पळयता ते तांचे कोण इंचार्ज येता आनी थंय एक्सेसिबिलिटी तांचे इशू आसता तांचे. हांवें खूब आयकल्या, आमदारांक सुद्दां एक एकदां एक्सेसिबिलिटी आसता. आमचे लिडरशिपा कडल्यान ब्लॉकाच्या पासून बुथाचे कार्यकर्त्या पर्यंत एक्सेसिबिलिटी इशू केन्ना नासता. पण एक गजाल खरी की आता KC वेणुगोपाल बट एट द सेम टायम आय वील अग्री टू वन पॉयंट दॅट यू आर सेईंग. If there is something good organizationally in some other organization, we should adopt it. या सो एक गजाल जी आहा की KC वेणुगोपाल येवन वतगीर सुद्दां हो जो वाद चलिल्लो तो वाद काबार करप शक्य जालें ना. डोंट यू थिंक दॅट्स व्हेरी बॅड रायट नाव? पळय, वाद जो चल्लेलो तो वाद काबार करपाचे दृश्टीन वाद चल्ला काय तो वाद वाडोवपाचे दृश्टीन वाद चल्ला हें पयलीं पळोवपाची गरज आसा. फाल्यां म्हाका दिसता सगळीं आमचीच फॅमिलीचे मेंबर खूब जाण बेजार आसा, आनी अल्टिमेटली तांचो सगळ्याचो गोल आसा BJP खरोवप. सो कन्सिडरींग ऑल दीस फॅक्ट्स, हुएवर आर अपसेट और हुएवर आर गॉन अवे, आय वील थ्रू युअर मिडियम ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ मेसेज दॅट दीस इज युअर ओन हाऊस, युअर ओन फॅमिली. आनी एक म्हण आसा, टू किल अ रॅट यू शूड नॉट पुट युअर हाऊस ऑन फायर म्हणून. सो तांच्यांनी तो विचार करूंक जाय. आनी इन द लार्जर इंट्रस्ट दे शूड प्रोटेक्ट द पार्टी, बिकॉज दीस पार्टी इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अवर ओन पॉलिटिकल फ्युचर. दीस काँग्रेस पार्टी इज इम्पॉर्टंट टुडे टू प्रोटेक्ट द फ्युचर ऑफ गोवा अगेन्स्ट द BJP. आनी BJPक जर आज सकयल हाडटलो जाल्यार काँग्रेस पार्टी हॅज टू प्ले अ प्रायमरी रोल, taking all other political parties who have positioned themselves against BJP. म्हणजे लास्ट 2 प्रश्न तुमकां. जे गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा ते प्रकरण आसा, त्या प्रकरणा कडेन तुमी कशें पळयतात? गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा ते प्रकरणा कडेन हांव कसो पळयता हें म्हणचे परस, हांव काल सरप्रायज जालो की रुलींग पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक बाब काल सांगतालो की थोडी सिटां ते जिखूंक शकता म्हणून.
रुलींग पार्टीचो अध्यक्ष ताचे मार्केटिंग करता ते पळोवन मातशें कच्च जालें. बट एक गजाल आसता, फाल्यां जरी नांव कितेंय घेतलें, ती गोवा काँग्रेस म्हणली, काँग्रेस पार्टी ही देशाचे स्वतंत्रतेचो मुवमेंट. हाजे पयलीं हांवें सांगलां, काँग्रेस इज द DNA ऑफ दीस कंट्री. आनी फाल्यां कोणेंय जरी कसली काँग्रेस नांव घेतलें जाल्यार इट इज लायक कोका-कोला म्हणून ब्रँड आसता न्हय. फाल्यां जर तुवें सॉफ्ट ड्रिंक काडलें ठोका-कोला म्हणून, ठोका-कोलाच उरतलो. इट कॅन नेवर बिकम कोका-कोला. तसो इलेक्ट्रॉनिक्सान एक आकाय म्हणून ब्रँड येतालो, हय खबर आहा तुका न्ही, स्टिरियो तांचे म्युझिक सिस्टम येताले. मागीर हाकाय म्हणून येवपा लागलो, कळ्ळें तुका. हाकायचेर कितें आहा, कॅसेट हांगा लागली की थंयच्या नांवांत येतालो, आनी त्या सायडीन कॅसेट घाली की स्पिकराच्या नांवांत येतालो. दोनूय बरोबर वाजनासले. सो तशें डुप्लिकेट जर प्रॉडक्ट काडपाक ट्राय केलो, ताजे वयल्यानूच कळटा की काँग्रेस पार्टी कितली पावरफुल आसा ती. जे कितें येतले ते डुप्लिकेट काँग्रेस येतली म्हण कांय फरकूच पडपाचो प्रश्न येना. कित्याक आज गोंयांत जे लोकांक बीजेपी खरोवपाक जाय, ते लोक एक्झिस्टींग जो सेटअप आसा बीजेपी खरोवपाचो, तो डिवायड करून बीजेपी कशें खरोवंक शकता. बरें, म्हाका लास्ट प्रश्न म्हजो, डू यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट? कारण लास्ट टायम तुमकां इच्छा आशिल्ली कॉन्टेस्ट करपाची, ह्या खेपे आसा विधानसभा निवडणूक कॉन्टेस्ट करपाची? म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या तोंडार म्हाका पार्टीनी येदी व्हडली जबाबदारी दिल्या. हांव सांगलेले प्रमाणे हो पोस्ट हांव एक ग्लोरिफाईंग पोस्ट म्हणून पळोवचे परस म्हाका दिसता की म्हज्या खानार पार्टीन एक एडिशनल भार घाला, आनी तो भार म्हाका दिसता म्हजो फोकस आसतलो पार्टीक कसोय करून जिखून हाडपाचो, सगळ्यांक एकठांय दवरपाचो विदीन द पार्टी एज अलॉंग विथ द अदर फोर्सीस which are against BJP, आणि प्रायमरी फोकस विल बी टू फॉर्म द गव्हर्मेंट इन द कमिंग डेज. सद्याक इलेक्शनाचो विचार ना, अजिबात ना. यू आर फोकसिंग ओनली ऑन ऑर्गनायझेशन. येस, आय एम व्हेरी कमिंग टू पॉवर. आय एम व्हेरी क्लियर टू दॅट. यू आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. हांव इतल्याचेर थांबता, कारण म्हाका दिसता खुबशे गजाली चल्ल्यात आनी अशे हातूंत भितर खूब अडचणीचे विशय आसात. तरी आसतना आय एम रियली थँकफूल टू सुनील की ताणें आमची विनवणी मान्य केली आनीक आयले, सदां भशेनूच मनमेकळेपणान उलयले. ज्या जाग्यार सिक्सर मारपा जाय त्या जाग्यार सिक्सर मारले, ज्या जाग्यार बॉल प्लेड करपा जाय त्या जाग्यार बॉल प्लेड केलो. आनी एक गजाल सामकी की तुमी वर्कींग प्रेसिडेंट जावप हातूंत भितर म्हाका दिसता सगळे मिडियाकय बरें दिसलें आसतलें. कारण फायनली आमकांय एक मनीस असो जाय आसता की जाका आमी केन्नाय फोन मारून कितें क्लॅरिटी विचारपाक शकतात. ती क्लॅरिटी तुमचे कडच्यान येतली, आमच्याय खातीर येतली, गोंयकारा खातीर येतली, इतलेंच मागता. आनी थांबता. सुनील बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू. Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो. SBI coolest है. Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ईवी लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया. Wow, that's cool. SBI, the banker to every Indian. Truly.